ओके. आयज मेन जो टॉपीक हांगासर आसा तो गार्बेज. सो सगळ्यान पयलीं म्हणल्यार गार्बेज हो इतलो व्हडलो इशू आसा. सेकंड थिंग, हांव पंचायत सेक्रेटरी श्री संदीप हलदर्ली, मावशी 70 गोवा. सेकंड थिंग, आमचे MLA रिस्पेक्टेड मॅडम दिव्या राणे हेंच्यांनी कंटिन्युअस फॉलोअप घेतलेलो आसा रिगार्डींग कचऱ्याच्या बाबतींत. आतांच अशें न्ही, पयलीं जेन्ना आमी हांगाचे मिटिंग्स पळयतात, जेन्ना भाभी विन जावन येयला MLA आमचे, तेन्नाच्यान रेग्युलर तांचो फॉलोअप आसता. आनी तातूंतल्यान हांवें ह्या वर्सा प्लान केलो अशें की ड्राय गॅर्बेज तो रेग्युलर व्हरतात, कित्याक डिमांड आसा. वेट म्हणून आमचो विकर पंचायत आसा, पूण आमी सॉल्युशन काडटले कितें ना कितें. MRF आमची व्हेरी शॉर्टली जाता. मटेरियल रिकवरी फॅसिलिटी शेड जी आसता ती ऑलरेडी टेंडर बीन जाला आमचो. पूण मेजर प्रॉब्लम आसा तो डायपर्स आनी पॅड्स. जे सँट्री वेस्ट आसा हो खंय उडयतले. त्या रस्त्यार तुमी येतना पळयलां आसतलें की सगळीं कडेन तुमकां खंय दिसता कुत्रे माजर काडटा आनी सरळ रस्त्यार उडयतात. लोक काडटा रस्त्यार उडयतात, कित्याक ताका ऑप्शन ना. आमी म्हणटा की तें जाळपाक जाय, पूण जाळपाक शक्य ना. एक्चुअली जाळपाक जायना कांयच. ताका सायंटिफीक वेन जाळपाक जाय, तें शक्य ना. सो तेन्ना एक तकलेन प्लान येयलो. बायोटीक जी इंडस्ट्री आसा, बायोटीक म्हणून आसा, गोवा वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशनच्या वांगडा तेंची एक इंडस्ट्री सेटअप आसा जी बायोमेडिकल वेस्ट डिस्पोज करता. सो तेंच्यांनी आमकां एकदां मिटींग घेतली आनी तेंच्यांनी सांगलें तुमी असो प्लान करून ट्राय करा करपाक. सो फर्स्ट इनिशिएटीव घेवपाक हांवें ट्राय केली. फिल्डान गेल्या शिवाय म्हणल्यार जावचें ना. सो आय ट्रायड. हांव जेन्ना भायर सरलो तेन्ना प्लान केलो की सगळ्यान पयलीं टीम तयार केली आनी त्या टिमीन अफसाना मुजावर आसा, मागीर पंच मेंबर सुलभा देसाई, मागीर पंच प्रिती गांवकर हांकां घेतले. ही लेडीज आसा, हांकां पयलीं प्रायोरिटी दिली आनी सिलेक्ट केलें. तांकां सांगलें, तांकां प्लान सांगलो अशें अशें प्लान आसा. दे हॅव एग्रीड. आनी सगळ्यान पयलीं इनिशिएटीव घेतली सुलभा देसाईन. तें म्हणपालें चीच मळा जो आसा तो आमी इम्प्लिमेंट करुया. आनी ही सेमी अर्बन लिटल बीट डेवलप एरिया आसा आनी तेवटेन रुरल एरिया आसा आमची मावशी. म्हणून हांवें 2 पयलीं सिलेक्ट केले. सो सगळ्यान पयलीं मावशी सिलेक्ट एरिया केल्या उपरांत तांकां सांगलें की असो असो प्लान आसा. तांकां आवडलो प्लान. ते म्हणपालें आमी इम्प्लिमेंट करुया. पूण इम्प्लिमेंट करतना चॅलेंजीस कितें आशिल्ले की आमी पयलीं सिलेक्ट केले अशे टायपचे बीन्स काडले, ड्रम्स घेतले आनी ताका एंगल घालून फिट करपाचें. जेन्ना आमी फिल्डार गेले तेन्ना पयली चॅलेंज कितें आशिल्लें की लोक म्हणटात पब्लीक प्लेसीर दवरा. पब्लीक प्लेसीर दवरपाचो प्रॉब्लम एक आशिल्लो की लोक कितेंय हाडून उडयतले आनी इट मे बी टर्न इनटू ब्लॅक स्पॉट. मागीर आमच्या कडेन कंट्रोल करपाक जावचो नासलो. सो आमी रिक्वेस्ट केली की लोकांचे जे कंपाउंड्स आसा ताका अटॅच करपाचे. हाजे फाटलो उद्देश कितें आसलो, कंपाउंड अटॅच आसल्यार तेंचें लक्ष उरतलें आनी लोकांकूय मातसो भंय आसलो की कितें उडोवपाक जाय तेच पर्पज यूज करतले, डायपर्सूय उडयतले. म्हणून ताका आमी कन्विन्स केलें आनी सगळ्यान पयलीं आमचे कडेन फुडें कन्विन्स केल्या उपरांत आयले ते आदम मुजावर जे आसा, हुसेन शेख म्हणून आसा, हे फुडें सरले येवपाक. ते म्हणपाक आमचे कंपाउंड आमी तुमकां दिता विलिंगली. नाजाल्यार बऱ्याचशा लोकांनी आमकां अपोजूय केलो की ना आमच्या फुडें घाल नाका. सो आमी तांकां रिक्वेस्ट करून सांगलें की हांव येवची ना, तुमी ट्राय तरी करा. आमी नवीन आशिल्ले. आमकां जेन्ना सांगलें बायोटिकान तेन्ना डावटफूल आशिल्ले आमी की ते म्हणटात योजना मेळ खबर नाशिल्लें आमकां. पूण जेन्ना आमी खरेंच ट्रेनींग घेतली, एज्युकेट केले लोकांक, तांकां सांगलें कशें उडोवपाक जाय, बांदपाचो कशें उडोवपाक जाय, कितें करपाक जाय, सांगलें प्रॉपर डिस्पोज कशें सांगलें आनी कलेक्शन कशें घालपाचें भितर ड्रमान हें सांगलें. आनी जेन्ना आमी इम्प्लिमेंट केलें इट वॉज व्हेरी सक्सेसफूल. तें स्टार्ट केलें. सेकंड प्रॉब्लम आसलो आमकां ट्रॅकिंग, की तेन्ना डायपर उडोवपाक जाय. परत लोकांनी कचरो उडोवपाक स्टार्ट केलो पयलीं, तांकां परत कन्विन्स करून सांगलें ट्रॅक करपाचो प्रॉब्लम. सो आमी कंटिन्युअसली कितें केलें, ट्रॅकिंगूय दवरलें तेच्या वांगडा. ट्रॅकिंग दवरलें आनी मागीर एकदां ट्रॅकिंग स्टार्ट जाल्या उपरांत एप्रिलान आमी इम्प्लिमेंट केलेलें हें आनी वी आर सक्सेसफूल. कित्याक तर ट्रॅकिंग कंटिन्युअस केलें मागीर आमी लेबर्स धाडपाक स्टार्ट केलें, विकली कलेक्शन. सो विकली कलेक्ट करून आमी स्ट्रेट अवे स्टोर करता आमच्या शोरुमान. स्टोर करून मागीर मंथली आमी एकदां बायोटिकाक धाडटा कुंडईन, थंय धाडून ते डिस्पोज करता सायंटिफिकली.